सांताक्रूज हायस्कुलाच्या आदल्या भुरग्यांनी वालांकी कॅटरर्साच्या जोडपालवान भांगराचो ताळो ह्या संगीत कार्यावळीचे आयोजन केला। ही कार्यावळ 30 एप्रिलाक जातली। ह्या सुवाळ्याची चाचणी फेरी आयतारा सेंट्रल लायब्ररीच्या सभाघरांत पणजे जाली। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आमी एक्स स्टुडंट्स ऑफ सांताक्रूज हाय स्कूल एंड हायर सेकंडरी ह्या बॅनराचेर हो एक ऑल गोवा सिंगींग कॉम्पिटिशन कोंकणी लँग्वेजीन घडोवन हाडला आनी हो आमकां फुडारीपण दिवपी आमचो भाव आसा एंटनी। ही इज द वेलंकी केटरर्स, ही इज द प्रोपरायटर ऑफ वेलंकी केटरर्स। तो आमचोच एक स्टुडंट आनी अशेंच करून ताणें ही आयडिया आमच्या मुखार हाडली तेन्ना आमकां अभिमान भोगलो आनी आमी आमचोच भाव कसो म्हणून हो फुडारीपण घेवन आमी हो स्पर्धा फुडें व्हेला आनी आमी तुमकांय आरडीएक्स चॅनलाकूय देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमचोय तेंको आमकां मेळ्ळो आनी को पार्टनर्स कशे तुमी आमच्या बरोबर आसात। आनी आयज आमकां बरी खुशालकाय भोगली। जायतीं जाणां आमचे भुरगीं व्हडलीं जाणटीं लोकून येवन हांगा आपल्या ऑडिशन्स दिलेत, ती एक आमकां उमेद भोगता। आनी असले कल्चरल प्रोग्राम जावं सांस्कृतीक गोंयची संस्कृताय वयर काडून आनी दुसरे समाजीक वावरान मिसळ जावपाचें हेंच जावन आसा आमचे एक स्टुडंट्स ऑफ सांताक्रूज। आनी हांव ह्या ऑडिशनाक आयलां आनी हांवें म्हजो बेस्ट परफॉर्मन्स दिला आयज आनी आय होप जजीस हॅव एन्जॉयड माय परफॉर्मन्स। एंड खंयचे कातार म्हटलें हांवें नाचता फोंडान हें कातार म्हटलां, ताणें जो रोजान घडलां तें नोय कातार। कित्याक ताका खूब खुशी आहा कांतार म्हणपाचें एंड हांव खूब खुशाल कित्याक ते कोंकणी कांतार म्हणटा न्हू। कित्याक हांव जेन्ना ल्हान आसतना हांव कोंकणी कांतार आयकोन व्हडली जाली न्हू। एंड ह्या आतांची भुरगीं चड कोंकणी म्हणूंक सोदिना, पूण आय एम हॅपी ते येयले आनी तेणेंच इनिशिएटीव घेतला न्हू ते कांतार विचून काडपाक आनी म्हणपाक। सद्याक आमच्या एक्स स्टुडंट ऑफ सांताक्रूज हाय स्कूल तेणें हो बरो वावर हांदार मारला आनी फुडें व्हेला आनी हांव तांकां सांगलां खंयच्या वेळार तुमकां म्हाज्या वाटेन हेल्प जाय जाल्यार हांव करतलो। आनी कित्याक हांवें सांताक्रूज हाय स्कुलान शिकवल्लो आसा आनी आयज हांवें भुरग्यांक पळोवन एकदम खुशी जालो की अपकमींग भुरगीं सगळीं फुडाराक ते दिया आमची। आनी आयज हांव भांगराचो ताळो हेतून ऑडिशन दिल्लेलें आसा आनी हांवें लॉर्नाचें एक कातार म्हटलेलें पिटी पिटी मूव। दिसता म्हाका आनीक मोगा असलें ना म्हणून बोरला काळजान तुवें रोयला पळय तो मोगार सोरू बोरोयन हांवें दवरला आमच्या इस्टोरीन बोरलोलो बूर सोजमोता काळजाक्या दिवचो ना म्हणून तुदू पिटी 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 काळीज हें जाता न्हिदल्यार न्हीद पडोना पूण तुजोच उगडास म्हाका येता। भुरग्याच पोणार सूख गेले उडोन कितें हांवें केलें रे मोगान पडोन चिंतूंक नासलेले आयले घडोन जीव हांवें घेतलो दोर्यांत बुडोन कितें हांवें केलें रे मोगान पडोन केन्नाचे दोग नासले म्हाका घडोवत म्हूण बसले